कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्व या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. डॉक्टर टी.पी. छा हाणें म्हळां, द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न. द मोर यू लर्न, द स्मार्टर यू आर. तरणाट्यांनी वाचनाक लागीं करचें आनी तातूंतल्यान तांचे सर्वांगीण विकास जावचो, तशेंच तरणाट्यांक वाचना खातीर एकठांय हाडून एक माची दिवपाच्या उद्देशान हो उपक्रम सुरू केला. गोंयच्या असंख्य कोंकणी पुस्तकांचेर सादरीकरण, चर्चा आनी हेर कार्यावळी ह्या मंचा वरवीं आयोजीत जातात. कोंकणी वाचन विश्वाची आयज 6वी कार्यावळ. आयज ज्येष्ठ साहित्यीक भोमानेस्त दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवास वर्णनाचेर चर्चा जातली. एकंदरीत कोंकणी साहित्यांत तांचे महत्वाचे योगदान आसा. तांच्यो आतामेरेन जायत्यो साहित्य कृती उजवाडाक आयल्यात. तातूंत केंद्रीय साहित्य अकादमीचो 2006 वर्साचो पुरस्कार प्राप्त जाय काय जुय हो ललित निबंधेलो, जोडवी हो यादीचो आल्बम, तशेंच फातोड पावली आनी एका नास्तिकाचो देवारो ह्या पुस्तकांचो आस्पाव जाता. तेच बरोबर तांच्या प्रवास वर्णनांत कोंकणी साहित्य विश्वांत एक खेरीत आनी खाशेली अशी सुवात आसा. तांची 2 प्रवास वर्णनां आसात. ती म्हळ्यार कालीघाट ते करुणा घाट आनी अरेबियन डेज. ते भायर मराठी आनी इंग्लीश भाशेंतूय तांणी आपलें योगदान दिलां. आयज कोंकणी वाचन विश्व आयोजीत दत्ता बाबांच्या प्रवास वर्णनाचेर चर्चा ह्या कार्यावळीत आपले विचार परगटावपाक आमचे मदीं आसात भोमानेस्त युगा आडारकर, युवा लेखिका, तशेंच युवा लेखिका भोमानेस्त रिया बेंगलोरकर. त्या उपरांत भोमानेस्त दत्ता दामोदर नायक आपले उलोवप करतले. हांव सगळ्या मानेस्तांक परत एकदा येवकार दिता. मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष भोमानेस्त अन्वेषा सिंगवाळ हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्व ह्या आमच्या उपक्रमाखाला आयज भोमारातीक दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवास वर्णनांचेर आमी आयज चर्चा घडोवन हाडटात. ह्या वेळार आयच्या ह्या कार्यावळीत युवा लेखिका रिया बेंगलोरकर तशेंच युगा आडारकर आपले विचार मांडटली, तशेंच दत्ता बाब स्वता प्रवास वर्णनांचेर आपले मनोगत व्यक्त करतले. कोंकणी वाचन विश्व सप्टेंबरात सुरू केल्या उपरांत कोंकणी वाचन विश्वाची ही 7वी कार्यावळ, उक्तावण धरून 7वी कार्यावळ. कोंकणी वाचन विश्व सुरू करतना आमचो जो हावेस आशिल्लो तो हावेस आता एक एक करून पुराय जातना आमकां दिश्टी पडटा. हांवें उक्तावणाच्या सत्रांतूय म्हणिल्लें, तशेंच ती कोंकणी भाषा मंडळ म्हणया किंवा हेर प्रकाशन संस्था, हेर जायत्यो कोंकणी खातीर वावुरपी संस्था नेमान साहित्याचे प्रकाशन करत असतात. साहित्यीक आपले साहित्य बरयत असतात, पूण त्या साहित्याचे वाचन जावप गरजेचें आनी ताच्या मुखार वचून आयच्या तरणाट्यांक ह्या साहित्या बद्दल कितें दिसता हें जाणा जावन घेवप खूब गरजेचें. आमी खुबदां पळयतात की बऱ्याचशा कार्यावळींनी तरणाट्यांक तशी संद लाभना आपले विचार व्यक्त करपाची, आनी म्हणून कोंकणी भाषा मंडळाक दिसलें की आपल्या कार्यावळींनी तरणाट्यांक आस्पावन घेवचे आनी तांचे विचार जाणा जावन घेवचे. आयज मेरेन जितक्योय आमच्यो कार्यावळी जाल्या त्या सगळ्या कार्यावळींनी चड करून तरणाट्यांनी आपली मतां व्यक्त केल्यात आनी अर्थात आमी मुखेल उलोवपी बी आपयतात जो त्या विशयाचेर आपली मतां व्यक्त करता. ह्या कार्यावळीक ह्या उपक्रमाक खूब बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. वाचक जावं प्रेक्षक जावं आमच्या कार्यावळी जोडटातूच, पूण अशा तरेचो उपक्रम सुरू केल्ल्या खातीर आमकां खूब जाणांनी
परबी भेटयली आनी आपले सहकार्य कळयले त्या खातीर हांव सुरवातेकूच तांकां दिनवास म्हणटा आनी मुखावेल्या कार्यावळीकूय तुमचो आमकां असोच सहभाग मेळटलो अशी आस्त बाळगिता. कोंकणी भाशा मंडळाच्यो हेर सगळ्यो कार्यावळी चालू आसाच. आमच्यो सगळ्यो सर्ती म्हणजे कोविड काळ आयलो तेन्ना जो प्रश्न आमकां पडिल्लो की कशे तरेन आमच्यो कार्यावळी आमच्यो सर्ती मुखार वतल्यो, त्या सगळ्या प्रश्नांक आमकां जापो मेळत आसा आनी आमच्यो सगळ्यो सर्ती आनी कार्यावळी मुखार वचत आसात. कोंकणी भाशा मंडळाचें एक म्हत्वाचें काम म्हळ्यार बाल साहित्याची निर्मिणी आनी पेटूल ही कार्यावळ. पेटूल ही कार्यावळ जरी आमकां त्याच धर्तेर दर वर्सा करता तशी करूंक मेळिना तरी बाल साहित्य आनी खास करून शाणी मस्ती 7 ह्या सीडीची निर्मिणी सुरू जाल्या हे सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता आनी रोखडेच हे सगळे बाल साहित्य आनी शाणी मस्ती सीडी तुमच्या मेरेन पावतली. हांव परत एक फावट कोंकणी भाशा मंडळाक तुमी दिल्ल्या सहकार्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कार्यावळ आमी मुखार व्हरतात. सगळ्यांक दिनवास. देव बरें करूं बाय अग्नेशा. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें जसो मोग तुमी आमचेर आयज मेरेन दाखयत आयला तसोच हाचे फुडें दाखोवचो आनी आमच्या सांगाताक जोडून रावचें. देव बरें करूं. कार्यावळ मुखार व्हरतना आस्वादका कडेन एक नमळायेची मागणी. आमचे मुखेल वक्ते सोडल्यार हेर आस्वादकांनी आपलो कॅमेरा आनी मायक्रोफोन म्यूट करचो. देव बरें करूं. आयच्या चर्चा सत्राचे स्वरूप अशें आसा. पयलीं चर्चा सत्रांत वांटेकार जावपी युवा लेखिका सादरीकरण करतली. उपरांत दत्ता बाबांचे मुखेल उलोवप जातलें. तर कार्यावळ फुडें व्हरपाक मागता आयचे कार्यावळीचे जोड संयोजक भोवमानेस्त गौरंग भांडिये हांचे लागीं तांणी कार्यावळीची फुडली सुत्रां हातांत घेवची. देव बरें करूं समीक्षा. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या 7व्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. कोंकणीचे ज्येष्ठ साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवास वर्णनांचो आस्वाद घेवपाक आमी हांगासर जमले. साहित्यातलो एक दर्जेदार आनी अनुभवी प्रकार म्हळ्यार प्रवास वर्णन. आपल्या भोंवडे वेळार आयिल्ले कितलेशेच प्रसंग तशेंच त्या थळांचे विस्तृत दर्शन आमकां प्रवास वर्णना वरवीं लेखक वाचकां मुखार मांडटा. भोवमानेस्त दत्ता दामोदर नायक हांची प्रवास वर्णना लेगीत अशाच प्रकारे वाचकांक भोंवडेची गोडी लावपी सारखी आसा. तांची उजवाडा आयिल्ली 2 प्रवास वर्णना म्हळ्यार कालीघाट ते करुण घाट आनी दुसरें अरेबियन डेज. ह्या दोनूय प्रवास वर्णनांचो आस्वाद घेवपाक आमच्या मदीं युवा लेखिका आसात. देखून चड वेळ वगडाय नासतना हांव पयल्या सुवातेर बाय रिया बेंगलोरकार हाका कालीघाट ते करुण घाट ह्या प्रवास वर्णनाचेर उलोवपाक आपयता. सुरवातीक रियाची थोडक्यान वळख करपाची जाल्यार रियान आपलें पदव्युत्तर शिक्षण गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागांतल्यान घेतलें आनी सद्याक तें शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांत आपलें फुडलें शिक्षण पुराय करता. ताचें साहित्य 2 म्हयन्यांची रोटी, पोरमूळ सारख्या मासिका वरवीं प्रकाशीत जावन उजवाडा आयिल्लें आसा. कितल्याशाच राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी ताचो भाग आसा. नामनेचे आंतरराष्ट्रीय परिशद जशे ब्रिक्स वा फिफा ह्या संस्थेचेय ते भाग जावन आसा. डायसेसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन हांच्या वतीन 2018 वर्सा ताका उत्कृश्ट विद्यार्थिनीचो पुरस्कारय फावो जाला. तशेंच 2017 आनी 2018 वर्सा उत्कृश्ट छात्र सैनिकाचो पुरस्कार फावो जाला. रोझरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्ट्सच्या वतीन 2018 वर्सा ताका आदर्श विद्यार्थिनीचोय पुरस्कार फावो जाला. रिया बाय, तुका येवकार. तुवें तुज्या उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत घडोवन हाडिल्ल्या आयच्या ह्या कार्यावळीन म्हाका म्हजे विचार मांडपाची संद दिल्ल्या खातीर संयोजक समीक्षा पैदुंगट आनी गौरंग भांडिये तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या जाळवणदारांक खूब परबी आनी म्हजे दिनवास. म्हजे आयचे उलोवप कालीघाट ते करुण घाट ह्या प्रवास वर्णनाचेर आसा.
पुस्तकाचे परीक्षण करतना ताच्या साबार बल स्तरांचेर उजवाड घालपाचो ल्हानसो यत्न हांवें म्हज्या अभ्यासान केल्लो आसा. सरळ विशयाक हात घालता. कालीघाटार कलकत्ता आपल्या दुखाचो बुडकुलो घेवन येता. वर्सांवरस त्या महाभिषेकान काली माता कालीघाटार मक्क मोन्यांनी उबी आसा. आणि दुसरे वटेन कलकत्तेचे दुसरे देगेर करुणा घाट आसा. करुण सागर माता तेरेसा कलकत्तेचे ल्हान पिंडीचेर आपल्या निळ्या हातांनी करुणेचो महाअभिषेक करीत करुणा सागर माता तेरेसा उबी आसा. अशा उतरांनी पुस्तकाचे फाटले वटेन दिल्ले थळ वर्णन पुस्तक वाचप्याक उत्सुकता वाडयता. राजहंस वितरण 1995 वर्सा उजवाडिल्ले कालीघाट ते करुण घाट हे पुस्तक दत्ता दामोदर नायक हांचे पहिले कोंकणी पुस्तक. हे पुस्तक ताणी बिंदिया, चंदाराणी, बॉबी, देविका आणि चिराग ह्या अमोरपिक्या भुरग्यां खातीर अर्पण केला. आपणे केल्लो प्रवास बरोवप्यान 18 अध्यायांनी वांटून घेतला. तातूंतली चडशी निबंधां ताणी सुना प्रांतान आदी उजवाडाक हाडिल्ली. पुस्तकाची वळख करून दितना स्वता लेखक अशें म्हणटात, ल्हानपणांतल्यान धर्मीक विचारापासून सुरू जाल्लो आणि करुणेची देग आशिल्लो सकारात्मक मानवता धर्माकडेन येवन सोंपिल्लो हो वैचारीक प्रवास. ताचे दुसरे नाव कालीघाट ते करुण घाट, पान 6. सैमाच्या साबार आंगाचो लेखक आपल्या प्रवास वर्णनात आस्पाव करता. देखीक ऋतू, काळोख, सांज, पावस, जनावरां, न्हंयो, खेळ, थळ आदी दर एक आंगाचो लेखक वैचारीक पावंड्यार चित्रण करता. उदाहरण दिवचे जाल्यार काळखाचे वर्णन करता आसतना ते म्हणटात, काळखा इतली गूढ गहन कांयच ना. अशें दिसता म्हणसर काळखा इतली सवकडीची दुसरी गजाल ना अशें दिसपा सारकी काळखाची 2 रुपां हांवें आंबोली पळयली. पान 11. मनशाचे आणि सैमाचे नाते स्पष्ट करतना ते म्हणटात, परमाच्या निमतान आमच्या संस्कृतेक आमकां सैमाचे लागसार हाडटा. पिपळ आणि व्हड, तुळस आणि आपटो, आंब्याची पानां आणि केळीचे गबे ह्या प्रतीकाच्या रुपान आमचे संस्कृतायेन सैमाकडेन आमचे नाते जोडला. पान 9. ताच्या ह्या पुस्तकात सैम हो एक पात्र, एक व्यक्तिरेखा म्हण फुडें येता. जे कडेन लेखक वताले थंयचो सैम लेखकाचेर प्रभाव घाल्ले बगर रावना. हे करता आसतना सैम लेखकाक एक शिकवण दिता, एक नवी नदर दिता, ताचे पलतडी पळोवपाची. हीच लेखकाची रॅशनलिस्ट नदर. हे नदरेंतल्यान घडिल्ले विचार बंद करपाक लावपी वा विरोध करपी निकालूच ना. तांची सगळी गजाली वटेन तर्क लावन विचार करपाची विचारसरणी वाचप्यांक लेगीत एक नवी नदर दिता. काठमांडूतले कुमारदेवी वटेन पळोवन ते म्हणटात, खंयच्या दर मार्तंडान आपल्या कल्पनेंतल्यान कुमारदेवीची कुरू संकल्पना फुडें काडली. खंयच्या संतामंतान एक ल्हान बालिकेक भुरगेपण आपल्या नाकटांनी बुडून काडले. पान 31. कलकत्तेची दुपटी रुपां पळोवन ते प्रश्न करतात, घुंवतेमाचेर 2 वटींनी 2 सेट आसचे अशे तरेन परस्पर विरोधी 2 सेट कलकत्तेच्या माचेर कोणे बसयले. पान 62. लेखक आपणे भेट केल्ल्या जाग्या वयल्या लोकांविशीं, तांची वस्ती, वाठार, तांचे समाजीक भेद हाचे विशीं बारीकसाणेन नोंद करता. आपल्या वाठारान भेटेक आयिल्ल्या अनवळखी मनशाक हे लोक आपले करतात. आंबोली घाटार तांणी दंगर जमातीची वस्ती पळयली. तांचे विशीं ते अशें सांगतात, अनवळखी मनीस आसलो तरी ते तोंडभर हांसतात, उलोवंक गेल्यार थांबनात, मोव पुजावंक गेल्ले कडेन मेकळेपणान वाशवेलाच्यो रंजक काणयो सांगूंक लागतात. पान 12. भारतांतल्या आणि पाश्चात्य देशाच्या प्रवासाचे वर्णन करतना लेखक तांच्यो न्हंयो, खेळ, तांचे लोक, समाज हाचेर उजवाड घालतात. आपल्या दर प्रवासान ते आपल्या वांगडा एक पुस्तक व्हरतालेच आणि मेकळ्या वेळान ते वाचताले.
अशें केल्ल्यान तांकां तो साहित्यकार आनी त्या साहित्याची अधिक प्रभावशाली समजणी मेळटाली. देखीक स्वित्झर्लंडाच्या भोंवडे वेळार ते कालिदासाचे ऋतुसंहार बरोबर व्हरतात. तांच्या मतान कालिदासाचे बरोवप स्वित्झर्लंडाच्या धर्तरेक खूप समान. पोलो खेळाचो सोद भारतांत लागलो हे तांकां आपल्या लंडनाच्या भोंवडे वेळार जाणवले. युद्धान एक राजा जैतिवंत जातकीर पराजय जाल्ल्या राजाचो शिरछेद करून ताचे मुडके घेवन खेळपाचो हो एक अघोरी खेळ. वेगळ्या प्रसंगाच्या वेळार साबार काय नामवंत व्यक्तिमत्वां आणि तांचे तत्वगिन्यान लेखका मुखार येतात. एक देख दिवची जाल्यार हेमिस गुफा कडेन तांकां लामाचो भेस घालून बौद्ध ग्रंथाचे पठण करपी ल्हान भुरग्यांक पळोवन गोंयचो पूत धर्मानंद कोसंबी हांची याद जाता, जाणे शिलोन, तिबेट, बर्मा भोंवन बौद्ध धर्म शिकून घेतलो. पान 24. तशेंच हेर कांय प्रसंगांनी तांकां बंकिमचंद्र चॅटर्जी, स्वामी विवेकानंद, मदर तेरेसा, रवींद्रनाथ टागोर हांची आनी तांच्या विचारांची याद जाता, जांचो मुद्दम उल्लेख ते आपल्या लेखनांत करतात. हाचे वेल्यान लेखकाची प्रचंड वाचन शक्ती वाचकां मुखार येता. समाजातली सांस्कृतिक परंपरा त्या समाजाक वेगळी वळख दिता, पूण कांय वेळार ह्योच परंपरा मनशाक वेदना भोगयतात. हे लेखक आपल्या बरोवपांतल्यान उक्तो करता. काठमांडूतली कुमारदेवी जावप ही अशीच एक परंपरा पान 31 आयल्या. 6-7 वर्साचे सान बालिकेक कुमारदेवी करपाची परंपरा काठमांडूत आसा. कुमारदेवी ऋतुमती जातकीर ती देवी उरना. बऱ्याच वेळार ती वेश्या जाता, कारण भयान आणि अंधश्रद्धेन कुमारदेवी जाल्ले चलये कडेन लग्न जावप नेपाली चले फुडें येनात. मुखेल म्हणल्यार हे कुमारदेवीचे स्थान बहुच उल्लेखनीय आसा. ताकाच लागून घडये लेखक म्हणटा, काठमांडू सोडचे पयली कुमारदेवीची भेट घेवंकच जाय. दुसरे उदाहरण दिवचे जाल्यार एका मनशाची आर्थीक परिस्थिती आणि 2 वेळाचे जेवण मेळचे होच उद्देश ताका बौद्ध धर्म आपणावन लामा जावपाक लाचार करता. ज्या देशांनी ताणे प्रवास केला त्या जाग्याचे वर्णन करतना लेखक थंयच्या एका तरी परबेचो उल्लेख करता. संवसाराक ह्या थळांची वळख थंयच्या परबांक लागून जाता अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. युरोपांतली नातालां, ब्राझिलांतले कार्नवाल, गुजरातांतली नवरात्री, गोंयांतली चवथ, मुंबईतली अनंत चतुर्दशी, पंजाबातलो बैसाखी, तशेंच बंगालांतली दुर्गा पुजा. दुर्गा पुजे वेळार आख्खो बंगाल, चड करून कलकत्ता शार, माथ्यार खोशेची माटोळी बांदून सज जाता. पान 61. हेच तरेन पाश्चात्य देशाची वळख थंयच्या खाशेलतायांक धरून ते दितात. देखीक हॉलंडाक फुलांचो, हिऱ्याचो, वाऱ्याचो देश, स्वित्झर्लंडाक शांत प्रशांत, संयमीत, समंजस आणि घडयाळीचो देश. अशे तरेन साबार जाग्याची खाशेलतायां प्रमाण तांची ती टोप्प नांवां आणि त्या नांवां फाटली कारणां ते फुडें हाडटात. आपल्या प्रवासाच्या वेळार लेखक जे जाग्यार वताले त्या जाग्याचो इतिहास आणि त्या वाठारा विशीं तांची अधिक म्हायती आसताली. हाकाच लागून तांचो प्रवास अधिक फळादीक जातालो. आपल्या पूर्व जाणविकेक लागून त्या थळाक ते बरे तरेन समजूंक पावताले. देखीक दक्षिणेश्वर पावता तेन्ना लेखक त्या जाग्याचो इतिहास आणि त्या जाग्याचे इतिहासीक मोल बरोवप्या मुखार हाडटा. स्वामी आणि दक्षिणेश्वर हाचे मदलो संबंध आणि स्वामी विवेकानंदांनी केल्ली काली मातेक घाराणी. हे जगदंबे, म्हजी दुर्बळटाय, म्हजी भिरुती पयस कर, म्हाका करुणेन न्हाणय आणि मनुष्यत्व दी. ह्याच फाटभुंयेक लागून तांच्या दक्षिणेश्वर देवळाची भेट अधिक प्रभावशाली जाली. लेखकाची संसार आणि प्रत्येक गजाल पळोवपाची नदर बुद्धिवंताच्या तत्वगिन्यान वाचून रॅशनलिस्ट जाली. तांच्या मतान सगळ्या धर्मा परस
मानवता होच धर्म श्रेष्ठ. तांकां एका देवाची केल्ली दुसरी रुपां आवडनात. खंयच्याय गजालीचो विचार करतना ते ताका तर्काची बाजू लायतात. देखीक धव्या रंगाविशीं उलयतना ते म्हणटात, भारतीय संस्कृतीन धवो रंग अभद्र आणि अमंगल ताका कित्याक ते ताका खबर ना. पाश्चात्य संस्कृतीक धव्या रंगाचो सदांच आकर्षण. देखून व्हंकलेक धवो भेस न्हेसयतात. पान 10. तांच्या धर्माचे वटेन पळोवपाची नदर नास्तिकाची दिसली तरी ती एक रॅशनलिस्ट नदर हाचो भान वाचकांक आसपाक जाय. तांची हीच नदर पुस्तका वटेन पळोवपाची एक नवी नदर दिता. लेखकाचे लिखाण फक्त जाग्यार रावतना आयिल्लो अणभव न्हय. एखाद्रे शार वा देशाचे पयलेच फावटी पळयतना केल्लें कथन. काठमांडूक जेन्ना ते रातचे पावले तेन्ना थंडसार आणि सुस्त न्हिदिल्ले ते शार पळोवन तांकां भिरभिरी मारली. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळचे ते शार तांचे कितलेच पयलीं उठून आपल्या कामाक लागिल्ले. काठमांडूची ही दोन रुपां पळोवन तांकां स्वताची लज दिसता आणि ते मनांतल्यान काठमांडूची क्षमा मागतात. एखाद्या थळा विशीं उलयतना ते ताच्या इतिहासा विशीं सांगतना लेखक प्रतीकांचो वापर करतात. देखीक कुल्लू शाराक ते चित्र विचित्र रंगबिरंगी फुलाचे मकर म्हणटात. लेखकाची हीच ओडलावणी शैली प्रवास वर्णन वाचप्याक प्रवृत्त करता. जे जाग्याचे लेखक आपलो प्रवास करतात त्या जाग्यात ते फक्त एक स्थळ अशें पळयनात, पूण ताचे वेगळे आयाम पळोवन तांची वेगळी रुपां तो आपल्या भशेन मांडटा. तांकां जागे एकामेका पासून पयस आसून लेगीत जुळटात आणि कांय थळां पयस आसून लेगीत कितली वेगळी हे ताच्या बरोवपांतल्यान उक्तें जाता. कलकत्तेचे कालीघाट आणि करुणा घाट पयस आसून लेगीत एक स्त्री प्रतिमा काली माता आणि मदर तेरेसा कितली समान आणि सक्षम आसा हे लेखक आपल्या अणभवांतल्यान पटवून दिता. दुसरे वाटेन दिल्ली, पोरणी दिल्ली आणि नवी दिल्ली लागीं आसून लेगीत कितली वेगळी हे लेखक दाखयता. सोपयतना मेरियम वेबस्टर विश्वकोश प्रवास वर्णनाची व्याख्या अशी दिता: अ स्पीच, movie or a piece of writing about someone's experience while traveling. ह्या व्याख्याची सतर्कताय दत्ता दामोदर नायक हांच्या कालीघाट ते करुण घाट ह्या प्रवास वर्णनांतल्यान मेळटा. ते म्हणटात, कालीघाट ते करुण घाट हे निखटे प्रवास वर्णन न्हय. प्रवास करतना म्हजो एक वैचारीक प्रवासूय चालू आशिल्लो. तो कालीघाटार सुरू जाता आणि करुण घाटार सोंपता. या प्रवास वर्णनाच्या अभ्यासातल्यान संवसारातल्या कांय वेंचीक तळांची माहिती मेळटाच. ताच्या वांगडा लेखकाची वास्तववादी आणि बुद्धिवादी नदरेच्या म्हालवजऱ्यार तांचो विचार समजुपाचो प्रवास घडलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं रिया. खूप सुंदर रितीन तुवें पुस्तकाचेर भाश्य केलें. खास करून पुस्तकांतली जी वेगळी रुपां आसा आणि जे आंगां आसा ताचे आंगाचो थाव घेवन तातूंत जे चित्रायल्ले प्रसंग आसतले, वर्णनां वा सैम आसतलो, जी लोकवस्ती तुवें सांगली ती खूप सुटसुटीतपणान तुवें मांडली. आणि म्हाका दिसता की लेखकाची जी बरोवपाची आणि नियाळपाची जी एक सूक्ष्म नदर आसता ती तुवें खूप बऱ्या प्रमाणान मांडली. देखून तुका देव बरें करूं. तुका फुडारांत परजळीत यश हांव येता. इश्टानो, जशें रियान आमकां कालीघाट ते करुण घाट ह्या प्रवास वर्णनाचेर एक सुपुल्ली भोंवडी करून हाडली, तशेंच फुडल्या सुवातेर आमच्या मुखार बाय युगा आडारकर आसा. ताचे कडेन मागता की अरेबियन डेज ह्या प्रवास वर्णनाचेर ताणें आपले विचार मांडचे. सुरवातीक युगाची थोडक्यात वळख करून दिता. बाय युगा नंदकिशोर आडारकर हाणें आपलें शिक्षण पुस्तकालय आणि माहिती विज्ञानात पदव्युत्तर शिक्षण राणी चेन्नम्मा विद्यापीठ बेळगांव हांगासावन पुराय केला. ताचे म्हज्या पावलांच्यो कुरवो हे बाल साहित्यातले एक प्रवास वर्णन उजवाडा आयला. तशें कितल्योश्योच कविता, कथा, निबंध, प्रवास वर्णनां ही सुनापरांत, बिंब, उपरांत भांगरभूंय, निर्मण, गोवा कोंकणी अकादमीच्या अनन्य सारक्या मासिकांनी तशेंच महाविद्यालयाच्या नेमाळ्यांनी लेगीत सातत्यान उजवाडा आयिल्ली आसा.
2012-2013 वर्साच्या डीएम्स हायर सेकंडरी उत्कृष्ट विद्यार्थिनीचो पुरस्कार ताका फावो जालो. कविते खातीर ताका 2008 वर्सा कविता ट्रस्ट मंगळूर हांगचो पुरस्कार, जाल्यार नेहरू युवा केंद्र पणजी, अनगा वसुंधर प्रतिष्ठान पणजी, डीएम्स हायर सेकंडरी आसगांव, वसंतराव देपो हायर सेकंडरी पणजी, बार्देस अस्मिताय केंद्र हांचेय पुरस्कार ताका फावो जाले. अभिनया खातीरूय ताका इनामां फावो जाल्या. त्याच भायर शणै गोंयबाब कथामाळ आनी हेर कितल्याशाच उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयीन पावंड्यावयल्या सर्तींनी लेगीत ताका इनामां फावो जाल्लीं. त्या भायर राष्ट्रीय कार्यावळींनी लेगीत ताणें आपल्या गिन्यानाची फांक सोडल्या. केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली, साहित्य अकादमी मुंबय हांच्या कार्यावळींनी लेगीत ते वांटेकार जाला. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता की येता त्या जून म्हयन्या सावन ते ग्रंथपाल म्हणून सुत्रां हातांत घेवपाचें आसा. रिया बाय, तुका येवकार, तुवें आपले उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित गोंयचे कोंकणी वाचन विश्वान घडोवन हाडिल्ल्या ज्येष्ठ लेखक भौमानीत दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवासवर्धनाच्या कार्यावळीत म्हाका संदी दिल्ल्यान उपकारी कळाव काडिनासतना हांव सुरवात करता. Once a destination is never a place, but a new way of seeing things. हेनरी मिले. अरेबियन डेज हे लेखक भौमानीत दत्ता दामोदर नायक हांचे प्रवास वर्णनाचे पुस्तक वाचतना हाची प्रचिती आमकां येता. प्रवास आनी त्या संदर्भातली गजाली वस्तुनिश्ठपणान सांगतना ताची लिखणी खंयच रुश्य जायना, जाल्यार लालित्यान भरिल्ली ओगवती उपमा अलंकाराची भाषा ताचो प्रवास अचळ आमच्या दोळ्यां हाडटा. अरेबियन डेजचे नील रॉड्रिगीस हाचे मुखपृष्ठ खूप सूचक आसा. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाचो मार्ग दाखोवपी ते एक प्रतीक कशें. लोकायत प्रकाशनान प्रकाशीत केल्ल्या 2004 157 पानांच्या ह्या पुस्तकात वट 21 प्रवास वर्णना आसात. मोरपाखी मकरना हे पहिले प्रकरण. ते वाचतना वाचकाच्या मनात मोरपाखाचो लौकिक स्पर्श जावन सप्तरंगाची उधळण जाल्ल्याची जाणीव जाता. हे प्रकरण वाचकाची उमळशीक वाडयता. राजस्थान, मकराना, जयपूर आणि उदयपूरचे वर्णन करताना लेखक उपमा अलंकाराचो पोसो उक्तो करता. लेखकाक राजस्थानाची लोकजीण धोपरभर वाडिल्ल्या तणामदले रसरशीत जांभळ्या रंगाचे फूल कशी, जाल्यार गुलाला उपरांत पांट्या नाल्ल्या उपरांत आंगार गुलालाची झाक उरची तशीच राजस्थानाची गिरेस्ताय दिसता. मकरानाच्या पात्राचे वर्णन म्हळ्यार एक सुंदर कविता. पुनवेचो चंद्र, धवी फूल मोगरी, जायो, लुसलुशीत आडसराची कातली, धवी फूल फेनेरी ल्हारा हाचे कडेन लेखक मकरानाच्या पात्राची तुळा करता. हांगा लेखकाक काय प्रश्न उपरासतात, पूण तो आपुणूच त्या प्रश्नाचे जापो सोदतना दिश्टी पडटा. देखीक राजस्थानात बुद्धा परस महावीर कित्याक चड चवडलो हाची जाप. लेखक स्वतः वेपारी देखून थंयच्या वेपाऱ्यांची सिटूकसाण तांच्या नदरेंतल्यान सुटूक ना हाचो प्रत्यय आमकां येता. लेखक हिमालयाच्या हुमऱ्यान आशिल्ल्या सिक्कीमाचे सुंदर वर्णन करता. गँगटॉकच्या शांगू तळ्यात बुडबुडपी स्नो मळ्यार ताका झेलाची मोल नोंदणारी साय दिसता. दार्जिलिंगाची जन्माची काणी, ऑर्किडाची फुलां, चित्राचे प्रदर्शन, रुमटेक मॉनेस्ट्रीचे वर्णन करता करता लेखक आपल्याक अस्वस्थ करपी प्रश्न आमच्या मुखार मांडटा. हिंदू कर्मकांड आड बंद करपी बुद्धाचो धर्म वेगळे तरेच्या कर्मकांडांत कित्याक मुगरून पडला, हो तो प्रश्न. केळीच्या चोळख्या वयले कुडकांत थंयचो कुडगी मनीस, ताची जीण, ताची चाल्यो, ताची रिती, ताचे लग्न सुवाळे हाचे कडेन लेखक आमची वळख करून दिता. सागर दर्यांतलो साकर जुवो हातूंत मॉरिशसची निर्मणी, भारतांतल्यान थंय पाविल्ल्या थंयचेच जावन राविल्ल्या भारतीया विशीं, हांगच्यान थंय वेल्ल्या देव्या विशीं विस्तारान सांगला.
मयूर माछुलातले मॉरिशस हातूंत निळ्या रंगाच्या विविध शेड्सांनी बुडिल्ले काळी माती, काळी खडपा, काळे दोंगर दोंगुल्ल्यो, धवे फुल्ल फेस माळिल्ली लारा, खडीसाकरी रेंव, मिठागरा, पाचवी उशेला, आजयेच्या मानयेत माणकुली नात बच्ची तशे अपुरबायेन मायेच्या दर्यादेगेर बशिल्ले माणकुले पोट लुई आणि ताच्या पोल्याक हासतना पडटाली गोड खळे मन भुलयता. सनशाईन इज आवर स्माईल हे घोषवाक्य आशिल्ल्या मॉरिशसाक लेखक वाचकाच्या थेट मनात पावयता. आमोर नाचता सेगा हातूंतले घोषवाक्य 1% लँड आणि 99% पान हे घोषवाक्य सगळेच सांगून वता. हांगा तरातरांच्या खेळा वांगडा कोरल निर्मणीची म्हायती वाचूंक मेळटा. घरा पयसुल्ले घरावे दीस हातूंतय मॉरिशसा विशीं सांगला. हांगचे लोक, हांगचे वाठार, आपलेपण जोडपी मनशां हातूंत येतात. केरळ एक कॉलाज हातूंत केरळाची तुळा लेखक गर्भ गावली केळी कडेन करता. ह्या कॉलेजांत केळ, माड, न्हंयो, दर्या, व्हडी, ओनम, घरा, पेरियारचे तळयेंतले शेळे नाशिल्ले रूख, अरण्य निवास, 101 हत्तीचे पुरसांव, मंदिरांतलो माखन मारुती, कथकली, क्लारिपायातू मार्शल आर्ट, मुनार हांचो आस्पाव आसा. ह्या कॉलेजांत लेखका कडेन बोल्साक लायिल्ले पेन मागपी सानुल्ले सगुणाक केंद्रबिंदू थारता. रुर्बन ह्या नव्या शब्दाचो दिश्टावो घडोवपी पोंडिचेरीचे वर्णन फुलाचो आश्रम हातूंत मेळटा. फ्रेंच संस्कृतीचो परमळ आशिल्ले वास्तुशिल्प, श्री अरविंदाचो परिस्पर्श, दर्याचे बोंबलेंतल्यान उदोवपी सूर्य वाचतना वास्तुशिल्पाची साहित्या कडेन केल्ली तुळा मनाक आकर्शीत करता. श्री अरविंदाचे आरोविलोर, अनुष्का आनी अरुणा वांगडा थंय सारिल्ली खीर, भोंवणी, अरविंदाचे तत्वज्ञान वाचूंक मेळटा. अरेबियन डेजार्ट, अरबस्तनाची काणी, सिंदबादाची भोंवणी, अलीबाबा आनी 40 चोर, अल्लाउद्दीन आनी अरेबियन नायट्स ह्यो मन भुलवण्यो काणयो, विमानतळावयल्यो 6 वेगळ्यो वेगळ्यो वेळ दाखोवपी घडयाळे हांचे विशीं वाचूंक मेळटा. नजीर आनी नवाजा वांगडा केल्ली दाळिंबी दुबय ची भोंवडी, पच्या जाग्यार ब आनी ब चो उच्चार कसो अनर्थ घडोव येता हाचे विशीं उमळशीक. डेझर्ट सफारी, डेझर्ट पार्काची काणी, सँड ड्यून, रेंवेंत पुरोवन उडोवपाची ताक आशिल्लो शमाल आनी तशेंच देशांत रिताची दुकां हातूंत दुबयचो टॅक्सीवालो अब्दुल, इरफान ताची चली सायकाचो दुखेस्त अंत, शारजांतले सुरेश आनी अरविंद हाची दुकां वाचतकच चकचकता ते सगळेच भांगड न्हय हाची याद करून दिता. ओ कुवेतान महम्मद पैगंबराची काणी, इस्लाम धर्माचो जल्म आनी विस्तार, सद्दाम हुसेनाचो अरिश्ट आनी उपरांत जाल्ली कुवेताची अवतिकाय, थंयची शिक्षणीक परिस्थिती हांचे विशीं आलेख सांगता ते आयकून काळीज हालता. भायल्या देशांतली भोंवडी जातकच लेखक भारतांतले कांय सुवाती विशीं बरयता. पुणे हे एका दोळ्यात साकर न्हीद खेळोवपी आनी दुसऱ्या दोळ्यात सायबर सपनाच्या रंगाचो फुडार रंगोवपी दुभंग व्यक्तिमत्वाचे शार. ह्या स्प्लीट पर्सनालिटी आशिल्ल्या शार वस्त्राचो एक एक पोट लेखक उलगडून दाखयता आनी वाचक तातूंत घुस्पत वता. मुठा न्हंयेन 2 कुडके केल्ल्या पुण्याक जरासंधा कडेन लेखक जोडटा. वाऱ्याच्या नावाच्यो पेटी, वेगळ्या वेगळ्या नावाचे गणपती, मारुती, पुणेरी फामाद पाटयो, भाजीपाल्याचे मळे फुलोवपी, आदीम खेड्याची सया सांबाळीत तंत्रज्ञानाचो फुडार गाजपी 18 पंगड लोकांक तांच्या खाना जेवणाक आस्पावन घेवन आपले कर्मठ रूप सांबाळपी पुणे काळजाचो ताबो घेता. ताचे विशीं आशिल्ली कोडसाण मनांतल्यान पुसून वचून ते आपलेशें दिसपाची जादू लेखक हांगा करता. कामाख्येचे सावळे लेखक आसामाची कामाख्या देवीची अद्भुत काणी, राणी कमला कुवारीच्या लोकांक उदक मेळचें म्हणून केल्लें आत्मसमर्पण हाचे विशीं सांगता. ब्रह्मपुत्रा, चेरापुंजी, 5व्या मिनारांतले हैदराबाद थंयची विशिश्टता लेखक सांगता. तो आतां गांव उरूंक ना. हातूंतलो लेक डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार आतांचो विंडरमेर,
हाचे विशीं वाचतकच ही अरेबियन डेजची भोंवडी हांगा सोंपता. अरेबियन डेज हो उपमा अलंकाराचो एक खजिनो. सादी सुदी नक्षूर उतरांचे दालन, पूण पहिल्या मोरपाखी मखरांना वाचतनाची वाडपी उमळशीक मुखार ल्हवू ल्हवू बोटत जावपाक लागता. सैमाचें वर्णन करतना तोचपणा जाणवूंक लागता. वर्णनाचो अतिरिक्त जावन भोंवडेचो आनंद उणावंक लागता. मोरपंखी मकराना आणि पुणे या शारांची भोंवडी म्हज्या सारक्या वाचकाची काळजाची पकड घेता. एक वाचक म्हणून आयिल्ले म्हजे अनुभव दर वाचकाक कणकणी बदलूं येता. अशें म्हणून हांव म्हजी चर्चा हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं योगा. खरेंच तुवें म्हणलां तशें अरेबियन डेज हो उपमा अलंकाराचो एक खजिनोच आमकां म्हणपाक जाता. पुस्तकांतले जे सुप्त संदर्भाचेर तुवें खूब बरे रितीन उजवाड घालून तातली वैशिश्ट्यां जी आसा ती स्पश्ट केली. म्हाका दिसता खासा तुवें प्रवास वर्णना हो प्रकार हाताळिल्ल्यान ह्या पुस्तकाचो जो थाव आसा तो तूं बरे तरेन घेवपाकूय पावला आनी हेरांक बरे तरेन दिवपाकूय पावला. देखून तुका परबी हांव येता. इश्टानो, दोनूय वक्त्यांची म्हणजे रियान आमकां कालीघाट ते करुण घाट ह्या प्रवास वर्णनाचेर जाल्यार युगान आतांच अरेबियन डेज ह्या प्रवास वर्णनाचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालो. घरा बशिल्ले कडेन म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एक सुपुल्ली भोंवडीच करून आयले. ही प्रवास वर्णना इतली नाविल्ल्यान भरिल्ली आसा की प्रत्यक्ष त्या थळांचेर वचून तांचो अनुभव घे मेरेन मनाक थाकाय मेळची ना. पूण जाणें ह्या सगळ्याचो आस्वाद घेतला, ज्या अनुभवांचो प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणपाक जाता आनी लिखीत स्वरुपात हो अनुभव आमच्या मुखार मांडून प्रवासाची जाणें आमच्या मुखार एक कीट पेटयल्या ते भोवमानीस दत्ता दामोदर नायक हांचे विचार आमी आयकुया. तेच भायर प्रवास वर्णन हो साहित्य प्रकाराचेर तूं तांची आमची 2 उतरां आयकुया. दत्ताबाई, तुमकां ह्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळीक येवकार. तुमी आपलें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं भोंवडी आमी कित्याक करतात तें समजून घेवया. भोंवडी करपाचें कारण अशें की दिसपट्टे जिणेंत आमकां खूब वाज येता. वाज फक्त मनाकच येना, कुडीकय वाज येता. भोंवडी करतकीर आमकां एक तरेची थाकाय मेळटा. दिसपट्टे जिणें दुसरें एक अशें जाता की आपलें मन, नदर, विचार हांचेर धुल्ल पडटा. धुल्लान ती भरतात आनी ही धुल्ल फाफुडपाक भोंवडी खूब उपेगाची पडटा. हांवें खूब आतां प्रवास वर्णन कित्याक बरोवप किंवा भोंवडी वर्णन कित्याक बरोवप ताची 2-3 कारणां आसात. भोंवडी वर्णन बरयतकीर आपलो आनंद तूं वाचका कडेन वांटेकार करपाक शकता. दुसरें, भोंवडी वर्णन वाचून किंवा भोंवडेचें लेखन वाचून वाचकूय त्या राज्यांत किंवा देशांत वचपाची एक मळशीक तांकां लागता. आनी तिसरें म्हत्वाचें म्हणजे भोंवडी वर्णन वाचून वाचकाक खूब आनंद जाता. चवथें अशें की भोंवडी वर्णन किंवा जाका आमी प्रवास वर्णनय म्हणटात हो साहित्यांतलो सगळ्यांत सोंपो प्रकार. सगळ्यांत कठीण प्रकार म्हणजे कविता, कादंबरी आनी नाटक. हांवें सगळे प्रकार बरयल्यात. हांवें नाटकय बरयलां हालींच, कादंबरी बरयल्या, कथा बरयल्या, वैचारीक लेख बरयल्या, विनोदी लेख बरयल्या, ललीत निबंध बरयल्या, सगळे हांवें बरयलां. कथाय बरयल्यात थोड्यो. पूण म्हाका सगळ्यांत आवडटा तो साहित्य प्रकार म्हणजे भोंवडी वर्णन. म्हजी आतां पर्यंत 2 पुस्तकां कोंकणींत प्रकाशीत जाल्यांत. एक कालीघाट ते करुणाघाट आनी दुसरें अरेबियन डेज. आतां हांव जानेवारी म्हयन्यांत म्हजें आनी एक पुस्तक प्रकाशीत जातलें, उजवाडाक येतलें. ताचें नांव इकेबाना. हें पुस्तक मराठींत आसा. फुडें ताची कोंकणींत अणकार करपा जाता आनी हें पुस्तक साधना प्रकाशन पुणे हे प्रकाशीत करतले. ह्या पुस्तकांत जवळ जवळ 21 देशांची, परदेशांतले सगळे परदेशांतले देशचे 21 देशांची भोंवडी आनी ताचें वर्णन आसा. हांव खूब भारतांतल्या खूब राज्यांनी गेलां, सगळ्या राज्यांनी गेलां सोडून अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आनी त्रिपुरा
हे 4 राज्यांत हांव पावना. ईशान्येकडल्या राज्यांक 7 भयणी म्हणटात. तातूंतल्यो सिक्कीम, आसाम आनी मेघालय ह्या 3 भयणीक हांव मेळ्ळां आनी 4 वयर सांगिल्ले त्या 4 भयणीक हांव मेळूना. तसोच हिमालय पळोवपाचो म्हजो उरलो. आतां तें शक्य ना, ह्या पिरायेंत तें शक्य ना. हिमालयांत व्हॅली ऑफ फ्लावर्स आसा, जंय म्हजो पूत वचून आयलो हालीं. केदारनाथ, बद्रीनाथ, मानस सरोवर हे सगळे हाजी भोंवडी करपाची उरली. हाजे चुरचुरे म्हाका खूब फाटीं जाता. हांवें 43 देश पळयल्यात. तातूंत न्यूझीलंड पसून जपान, व्हिएतनाम, कंबोडिया, मॉरिशस, इजिप्त, हॉलंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, ब्राझील, अर्जेंटिना, पेरू, अमेरिका, चीन, रशिया कितलींशींच नांवां आसात. अशे 43 देश हांवें पळयल्यात. आनी कितले लेख म्हजे बकेट लिस्ट म्हणटा ताका इंग्लिशींत. म्हाका इच्छा आसा आनी खूब देश भोंवपाची. दर वर्सा हांव फॉरेन ट्रीप करतां, परदेशांत वतां. अंदू तें शक्य जालें ना कोरोना खातीर. म्हजो एक इश्ट वेंडेल रॉड्रिक्स, फॅशन डिझायनर, ताणें म्हज्याचें दोबरादीन देश पळयल्ले आनी तो म्हाका सदांच सांगतालो जगांत 180 काय कितले देश आसा ते सगळे देशांनी आपूण वतलो. दुर्दैवान 1 वर्स पयलीं तो हो संवसार सोडून गेलो. भोंवडे वर्णनांत कितें आसा, कितें आसता? एक सैमाचें वर्णन आसा. सैम आसपाकच जाय भोंवडे वर्णन. पूण निखटोच सैम आसून उपयोग ना, मनशां आसपाक जाय. म्हज्या भोंवडे वर्णनांत जी मनशां येतात ती सैमाचोच एक वांटो जावन येता. ते भायर ज्या देशांत हांव वतां ताजी सांस्कृतीक, आर्थीक, सामाजीक हे आयाम जे आसात, डायमेन्शन आसा, ताजेरूय हांव बरयतां. म्हजी स्टायल खंयची, म्हजी शैली खंयची, ताका चित्रकलेंत इम्प्रेशनिस्ट स्टायल म्हणटात. ही स्टायल म्हणजे कितें? तुमी जाणात, फोटो जर काडलो, म्हजो जर फोटो काडलो जाल्यार हांव आसा तसो येतलो. म्हजें जर पोर्ट्रेट काडलें जाल्यारूय चित्रकार हांव आसा तसो काडपाचो यत्न करतलो. पूण जे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट आसात, देखीक विन्सेंट वॅन गो, पिकासो, ते फकत म्हजे पोर्ट्रेट काडचे ना, म्हजे पोर्ट्रेट पळोवन तांच्या मनांत जे विचार आयले, ज्यो भावना आयल्यो, त्योय बी त्या म्हज्या पोर्ट्रेटाचेर ते सुपर इम्पोज करतले, तातूंत मिस्तुराद करतले. खंयचोय जे सैम ताणें पळयलो, देखीक विन्सेंट वॅन गोन सूर्यफूल पळयलें, पूण तें फक्त सूर्यफुलाचें तो पेंटींग करना, चित्र काडना. सूर्यफूल पळोवन ताज्या मनांत जो भावनेचो कल्लोळ जालो ताजेंय पडबिंब ताज्या चित्रांत पडटा. म्हणटकीर ही स्टायल, ही शैली हांवें म्हज्या प्रवास वर्णनांत घेतल्या. कित्याक प्रवास वर्णनांत फक्त प्रवास वर्णन न्ही, प्रत्येक कडेन तुमकां हांव जाणवतलो, म्हजें अस्तित्व जाणवतलें, म्हजे विचार जाणवतले आनी फकत थंय सैम आनी मनशां नासतलीं, हांवूय तांचे बरोबर आसतलो. हें म्हाका दिसता म्हज्या प्रवास वर्णनाचें एक वैशिश्ट. आतां प्रवास वर्णनां कशीं बरोवप? हांव प्रत्येक वेळा कांय प्रवास वर्णनां हांव यादीन बरयलीं. म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्ली की हांव ती प्रवास वर्णनां बरयतलो, म्हणटकीर यादीन हांव ती बरयली. फुडें फुडें हांव प्रवास वर्णनाची एक नोट्स दवरता. एक सादी ल्हान डायरी आसता म्हणजे बॉल्सांत, ताजेर हांव कितें कितें नोट्स करता. दुसरें, प्रवास वर्णन बरोवपी लेखकाक विज्युअल मेमरी आसपाक जाय. म्हणजे तुका जर कशें दिसता, आयफेल टॉवर कसो दिसता, कुतुब मिनार कसो दिसता, स्वित्झर्लंडचो सैम कसो, ब्राझिलांतली एमेझॉन न्हंय कशी, हें सगळें तुज्या नदरे मुखार येवपाक जाय कांय दिसांनी जेन्ना तूं बरोवपाक बसता. हांव कंडक्टेड टुरान केन्नाच वचना. कंडक्टेड टूर म्हणल्यार सामको वाजेवणें अशें म्हाका दिसता. पूण जाका परदेशाचो अनुभव ना ताणी कंडक्टेड टुरार वचचेंच पडटा. पूण म्हाका परदेशाचो खूब अनुभव आसा, हांव नर्वस जायना, त्या खातीर हांव कस्टमायज टूर घेता. म्हणजे हांव जाय तसो म्हजे ट्रॅवल एजंटाक सांगता तशें बुकींग कर, किंवा म्हजो चलो इंटरनॅटार करता आनी त्या भशेन हांव वता. म्हणटकीर म्हाका जाय तें पळोवपाक मेळटा आनी ताचो हांव खूब अभ्यास करता. एक बरें पुस्तक आसा लोनली प्लॅनेट म्हणटा, तें सदांच हांव घेता. जर हांव ब्राझिलाक गेलो किंवा स्पेनाक गेलो, स्पेनाचो लोनली प्लॅनेट म्हणटा तें पुस्तक हांव घेता. थंय कितें पळोवप, थंय रेस्टॉरंट कितें, ताजो इतिहास कितें, त्या देशाचो सगळी म्हायती तुमकां लोनली प्लॅनेटार मेळटा. दुसरें हांव अशें करता की आवट ऑफ वे वचून कांय स्थळां पळयता.
देखीक हांव स्पेनांत जेन्ना पळय गेलो तेन्ना पिकासोचें जन्मस्थळ मालाबा थंय हांव गेलो आनी ताजो म्युजियम पळयलो. एम्स्टरडॅमाक विन्सेंट वॅन गॉचो म्युजियम पळयलो, ताच्या चित्रांचो म्युजियम पळयलो. बिकॉज नॉर्मल ट्युरिस्ट हें पळयनात आनी कंडक्टेड टुरार तरी कांयच दाखयनात. हांव इटलीक गेलो तेन्ना लिओनार्दो दा विन्सी, मायकेल एंजेलो, राफायल ह्या चित्रकारांची चित्रां पळयलीं, शिल्पां पळयलीं. हांव लंडनाक गेलो तेन्ना, इंग्लंडाक गेलो तेन्ना वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर आनी महाराष्ट्रांतले खूब जाणांनी पळोवना ते केशव सुताचें अशीं कितलींशींच जन्मस्थळां हांवें पळयलीं. म्हजी शैलीचेर हांव परत भास कशी, हांव प्रवास वर्णनांत लालित्यपूर्ण भाशेचो उपयोग करता. ती थोडीशी संस्कृत प्रचूर आसता, ती नादमधूर आसता, तातूंत शब्द लालित्य आनी अर्थ लालित्य आसता. म्हज्या प्रत्येक प्रवास वर्णनांत खाणा जेवणाची वर्णनां येता. हाजें कारण म्हणजे हांव एक फूड कॉनोसर, म्हाका जेवप खावप आवडटा. आनी दुसरें म्हणजे जेवतना खातना हांव कसलेंच म्हणजे हें ना, नेम ना. हांव बीफ खाता, हांव पोर्क खाता, हांव सगळें खाता. म्हणटकीर त्या देशाची संस्कृती खाणा जेवणांतल्यान दिश्टी पडटा अशें म्हाका दिसता. गोंय म्हणटकीर म्हाका कितें याद जाता? 2 गोश्टी याद जाता. गोंय म्हणजे माड आनी दुसरें म्हणजे फीश करी एंड रायस, नुस्तें. तशेंच स्पेन म्हणल्यार म्हाका आज कितें याद जाता? स्पेन म्हणल्यार पायला हो ताजो हें. इटली म्हणल्यार पास्ता किंवा पिझ्झा, हे सगळे इटलीचे पदार्थ. दुसरें, प्रवास वर्णनांत जशी आर्ट आसता म्हणजे चित्रकलेचो उल्लेख आसता, आर्किटेक्चर. प्रत्येक बार्सेलोना हांव आंतोनी गावडा हाणें बांदिल्ली एक चर्च पळयली. ती चर्च पळोवन रावना, हांव त्या आर्किटेक्चराचेर हांव अभ्यास करता. हांव रियल इस्टेट इंडस्ट्रींत आशिल्ल्यान म्हाका तें सोंपें पडटा. त्या देशाचें अर्थशास्त्र, त्या देशाचें तत्वज्ञान म्हणटकीर जर जर्मनी गेलो, एरिक फ्रॉम हो म्हजो आवडटो मानसशास्त्रज्ञ किंवा विचारवंत, ताजोय विचार खंयचे ते हांव बरयतां. ते उपरांत जे व्हडले व्हडले विचारवंत, गौतम बुद्ध ताजो उल्लेख म्हज्या प्रवास वर्णनांत येता. कन्फ्युशियसाचो येता, मोहम्मद पैगंबराचो येता, जेजू ख्रिस्ताचो येता. कांय वेळार गांधी, नेहरू, आंबेडकर, महर्शी अरविंद हांचे उल्लेख म्हज्या हातूंत येता. आतां हांव तुमकां म्हजी शैली कळपा खातीर एक थोडे प्रवास वर्णनांतले थोडे पॅरा वाचून दाखयता. कालीघाट ते करुणा घाट ह्या हातूंत शेवटी निमाणें म्हजो एक ल्हानसो लेख आसा. ताचें नांव सू म्हज्या घरा. तो हांव मातसो तुमकां वाचून दाखयतां. अष्टदिशांचे भोंवडेर आसतना खूब दीस जाले की घरची याद येवंक लागता. भोंवडी केन्ना काय सोंपोवन घरच्या घरा पावन दिसता. हांव घर कोंबडो न्हय, पूण म्हजें घर म्हाका भोव प्रिय. घर हें म्हजें सगळ्यांत प्रिय तीर्थस्थान, सगळ्यांत पवित्र देवूळ. घराच्या राजांगणांत म्हजे जिणेचो पिपळ उबो आसा. म्हज्या घराच्या पोरसांत म्हज्या भुरगेपणांतल्यो यादी पारजताच्या फुलां भशेन शिपडल्या. ह्याच घराच्या आगाशे वयल्यान हांवें मळबांत स्वप्नाचे पतंग सोडल्या. ह्याच घराचे पावळेंतल्यान हांवें म्हज्या काळजांतलीं दुखां वावयल्या. घराच्या आंगणात पळयलें की विस्मृतीची शिवण उसोवन समेस्त इश्ट म्हजे भेटेक येता. घराच्या आंगणात अजून इश्टागतीच्या यादीची माटोळी बांदिल्ली आसा. विलोदी बोटांनी म्हजे दोळे धरपी म्हजे सान इश्ट, म्हाका कातकुतल्यो करपी, म्हजे बरोबर आपालिपा खेळपी, आश्टो खेळपी, काजुले जमोवपी, चनरज्योती पेटोवपी, आकाश दिवे करपी, पतंग सोडपी, म्हज्या सांगातान राजा राणयेच्यो भुता खेतांच्यो काणयो आयकुपी, गड्ड्यांनी लगोऱ्यांनी कोंयडे बालांनी म्हजे बरोबर खेळपी, जगमां आनी जांबळां, चारां आनी चुन्नां, पेरां आनी तोरां पुंजावपी, आयज खंय खंय फाफडून गेले म्हजे इश्ट. जादवाच्या हारशे भशेन म्हज्या घराच्या आंगणांत अजुनूय ते म्हाका दिसता. कांय खेपे हांव भोंवडी अर्द्यारूच सोंपयता, घरा परत येता. घराचो हुंबरो हुपून घरा भितर सरता आनी मनांतल्या मनांत म्हणटा, सू म्हज्या घरा. आतां तुमी विचारताले प्रवास वर्णनांत घराचें वर्णन कित्याक?
ते तातूंत एक वेगळो सुचकता आसा. घर हे म्हजें पवित्र तीर्थस्थान म्हणटकीर म्हाका वाराणसी वचपाची गरज ना, म्हाका मक्केक वचपाची गरज ना, म्हाका जेरुसलेम वचपाची गरज ना. म्हजें मक्का म्हजी काशी ह्या म्हजी घरांत आसा असो अर्थ हांव सुचीत करता. दुसरें अशें एका समाजशास्त्रज्ञान एक सर्वेक्षण केलें आनी ताणें लोकांक विचारलें तुमकां $1 मिलियन $10 लाख जर लॉटरी लागली तुमी कितें करतले? प्रत्येक मनशान सांगलें आमी घर बांदतले आनी उरिल्ल्या पयशांनी आमी जगाची भोंवडी करतले. म्हणून ही 2 टोकां, उत्तर ध्रुव आनी दक्षिण ध्रुव, भोंवडी आनी घर हे दोनी मनशाक आवडीचें आसता. आतां म्हजी शैली कळपाक हांव तुमकां एक मॉरिशस हातूंतलो एक पॅरा वाचून दाखयता. रंगांदळ्या मनशान वच्चेंच न्हय मॉरिशस. मॉरिशस म्हळ्यार रंगांचो उत्सव. रंगांचो पिसारो फुलोवन सागर दर्याचे देगेर मयूर माचुलान बसला मॉरिशस. वयर लख्ख निळें मळब, सकयल निळो शार दर्या, ताजो टवटवीत निळो रंग, निळ्या रंगांच्यो कितल्यो शेड्स, अंतरिक्षांतलो धारोश वस्त्रगाळ उजवाड आनी त्या भांगर निळ्या उजवाडाच्या इंद्रबखरांत बशिल्लो हो गर्भगिरेस्त निळो रंग. निळी कुपां गडद निळी, गडद निळी फिकट निळी, जांभूळ निळी तांबूस निळी, दर्या निळो उदक निळें. मोर निळें श्याम निळें श्यामल निळें, मनूय निळें बुडूय प्रसन्न निळो, कमळ निळो साळीक निळो, नुकतोच सुटिल्लो अनिल वारो तोय नितळ नितळ सोलीव निळो, आनी सांजचो पिकिल्लो झाड पिको काळो तो कृष्ण कृष्ण निळो. उजवाडाच्यो तरातरा, तरातरांचे रंग म्हटल्यार खरें तरातरांचो उजवाडूच. निळ्याक ताजी निळसाण, हडव्याक ताजी हडवुळसाण, पांचव्याक ताजें पांचवेपण, तांबड्याक ताजी तांबूळसाण उजवाड दिता. रंगांचे मिस्तूर करून उजवाडाच्या देठांतल्यान शुभ्र श्वेत धवल रंग रसरसून येता आनी उजवाडाक फाट करतकीरच काळ्याक ताजें कृष्ण रूप मेळटा. म्हाका दिसता इतलें पुरो तुमकां हातूंतल्यान एक थोडीशी हें मेळटली हांव कशें लेखन करता तें, प्रवास वर्णन कशें आसता तें. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कोणाच्यानय प्रवास वर्णन बरोवपा जाता. सामको सोंपो प्रवास वर्णन वो भोंवडी वर्णन वो साहित्य प्रकार. आनी तुमी परदेशांत वचपाकूच जाय अशें ना. तुमी तेरेखोल वचपाक जाता, तुमी गांवडोंगरे वचपाक जाता, खंय कित्याचेंय प्रवास वर्णन तुमकां बरोवप तुमकां शक्य जाता. रायगड सगळे गड हांवें पळयल्यात. रायगड, पन्हाळगड, विशालगड, प्रतापगड ह्या गडांचेर तुमी हायकींग करपाक शकता. म्हणटकीर ताका प्रवासाक वचपाक खूब पयशे जाय अशेंय न्ही, तुमकां फक्त उमळशीक जाय आनी लेखणेक तुमी बरोवपाक जाय. स्टार्ट रायटींग. जशें नायके हे बूट जर घेतले ताजें स्लोगन कितें, स्टार्ट डुईंग. तशें स्टार्ट रायटींग, बरोवपाक सुरवात करात. इतलेंच सांगून हांव म्हजें उलोवप सोंपयतां. देव बरें करूं दत्ताभाई. तुमच्या उर्बेभरीत उलोवपांतल्यान ह्या कार्यावळीचें पुराय वातावरण तुमी खरेंच प्रसन्न केलें. प्रवास वर्णन हो विशय खूब सुंदर पद्दतीन तुमी आमच्या मुखार सगळ्यां मुखार मांडलो. तुमचे अनुभव आयकून खरेंच प्रमाण मन फुलून आयलें. तुमची प्रवास वर्णनां मुखावेले पिळगेक आदर्श थारतली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. तुम्ही आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी तुमच्या प्रवास वर्णनांचेर आमकां मार्गदर्शन केलें देखून तुमकां तुमचे उपकार आठयता. आनी ह्या कार्यावळीची जी फुडलीं सुत्रां आसा ती ह्या कार्यावळीचे मुखेल संयोजक बाय समीक्षा पै धुंगट हांचे लागीं सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब गौरांग. कार्यावळ सोंपत आयल्या. सोंपोवचे पयलीं परत एकदा याद करता, कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ रोखडीच जातली. तुमी रेजिस्टर केल्ल्या ईमेला वरवीं कार्यावळीची हेर म्हायती तुमचे मेरेन पावतली. इश्टानो, कार्यावळीच्या शेवटाक आमी पावल्यात. खंयची कार्यावळ यशस्वी जातली जाल्यार कार्यावळीचें उपकाराचें उलोवप गरजेचें. प्रवास वर्णन ह्या साहित्य प्रकाराचेर आपल्या दीर्घ अणभवांतले कांय खीण
आमचे मेरेन पावून भोव मोलाचें ज्ञान आमकां दिल्ले खातीर आमचे मुखेल उलोवपी भोवमानेस्त दत्ता दामोदर नायक हांकां देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच ह्या सत्रांत वांटेकार जावन आपले विचार मांडले आनी आमकां पुस्तकां पळोवपाक एक नवी नदर दिल्ले खातीर भोवमानेस्त बाय रिया बेंगलोरकर तशेंच भोवमानेस्त युगा आडारकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा। फुडें जांच्या सहभागा बगर ही कार्यावळ जावचीच नासली ते म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले गोंयचे तशेंच गोंया भायले सगळे आस्वादक, शिक्षक, साहित्य मोगी, भाशा प्रेमी, मंडळाचे सगळे पदाधिकारी तशेंच तांत्रीक स्वरूपाचे वांगडी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। मंडळाच्या सगळ्या उपक्रमांक कार्यावळीक तुमचो उपाट मोग आनी प्रतिसाद आमकां मेळत आसा। हो मोग असोच आमकां आमच्या फुडल्या कार्यावळीक मेळत रावतलो आनी कोंकणीचो हो परमळ पुराय संवसारभर फाकावंक तुमचोय हातभार लागतलो अशी आस्त बाळगिता। हीच निर्मळ भावना आनी विश्वास दवरून ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें हांव जाहीर करता। सगळ्यांक देव बरें करूं। जय गोवा, जय कोंकणी।